नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आदले आमदार लव मामलेदार हांकां बेळगांवांतल्या खडे बाजारांत आयलें मरण। रिक्षा चालकान केल्ल्या मारहाणीक लागून गेलो जीव, पुलिसांनी केला गुन्यांव नोंद। गोंयांत जावपी पयल्या कॅन्सर सुपर स्पेशलिटी इस्पितळाच्या कामाची भलायकी मंत्र्यांनी केली पळोवणी। मे 2026 वर्सा मेरेन पुराय जातले कॅन्सर सुपर स्पेशलिटी इस्पितळाचे काम। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी घेतलो झारखंडांतल्या समारोहांत वांटो। बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीन केलें मार्गदर्शन। जम्मूतल्या माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालयात दीक्षांत समारोहात उपराष्ट्रपती धनखड हांणी लायली हजेरी। भारत हो सद्भावनेन भरिल्लो आसा देश अशी केली तोखणाय। भाजपान केल्ल्या दिल्ली सरकार स्थापनेची तयारी नेटान सुरू केल्या। 19 नाजाल्यार 20 फेब्रुवारीक जातले भाजप सरकाराचे सत्ता स्थापन। आता खबरो विस्तारान। आदले मगो पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि फोंडेचे आदले आमदार लव मामलेदार हांकां बेळगांवच्या खडे बाजार हांगा मरण आयला। तांच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान गोंधळ माजला। गोंय राजकारणान गोंधळ माजला। लव मामलेदार हे बेळगांवांत एका कामा निमतान गेल्ले तेन्ना खडे बाजारांतल्या रिक्षा चालका कडेन तांचो वाद जाल्लो। ह्या वादाक लागून लव मामलेदार हांकां आयिल्लें मरण हे घातपाताचो भाग आसा असो दुबाव व्यक्त जाता। लव मामलेदारा हांच्या घडणुकेचो परिणाम गोंयच्या राजकारणांत जातलो। तांच्या मरणाची खबर कळटाच तांचे फोंडेचे कुटुंब आनी चली अक्षता बेळगांवांत गेल्यात। ह्या घडणुके वेळार बेळगांवचे आमदार आसिफ राजू सेठ हजर आशिल्ले। रिक्षा चालका कडेन जाल्ल्या बारीक वादाचे प्रकरण मारहाणी मेरेन पावलें। रिक्षा चालकान लव मामलेदार हांकां मारहाण केल्ल्याचें कळटा। ही घटना एका लॉजाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान कैद जाल्या। रिक्षा चालक मुजाहिद शकील जमादा हाच्या पुलिसांन खुनाचो गुन्हो नोंद केला। गोंयांत जावपी पयल्या कॅन्सर सुपर स्पेशलिटी इस्पितळाच्या कामाची पळोवणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केली। हे कॅन्सर इस्पितळ जावपाक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे व्हड सहकार्य मेळ्ळां। इस्पितळाचें काम कांय दीस कागदपत्रांक लागून उशीर जालो, पण आतां कागदपत्राचो सोपस्कर पुराय जाला। मे 2026 मेरेन हे कॅन्सर सुपर स्पेशलिटी इस्पितळ पुराय जातले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। इस्पितळाच्या कामाची पळोवणी करतना भलायकी मंत्री राणे हांणी इस्पितळ प्रशासनाक जायत्यो सुचोवण्यो केल्यात। चार महिने एनवायरमेंट क्लिअरन्स खातीर डिले जाल्ली, पण आयज आमी मे 2026 तेजे पयलीं गोयचे जनतेक अर्पण करपाक आनी ते बी देशाच्या प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यानूच ते केले वयतले। आनी आयज तेंची एक विचारधारा आयज हे वेस्टर्न रिजन हे पूर्ण हे कोंकण ह्या सायडीक जर पर्यंत घेतल्यार प्रोटॉन थेरपी ना। आमी आयज डिस्कशन तेच करताले की हांगा बंकर 2 लिने आनी ह्या तरेचे कॅन्सराचे हॉस्पिटल जे खंय ह्या पुऱ्या परिसरांत नासतले आनी हे सगळे फॅसिलिटीज एंड दीस वील बी लायक अ सेंटर ऑफ एक्सलन्स। आनी टाटा मेमोरियल बरोबर ऑटोनॉमस बॉडी आमी करतले, म्हणजे टाटा मेमोरियलान इतल्या बल्क प्रमाणे आयज आमचे केंद्र सरकारान तेंचे कडेन जे MOU केल्ले आसा त्याच तरेचे MOU म्हणजे आमकां मेडिसिन्स पासून सगळे गोष्टी वील बी एक्सेसिबल टू कॉमन मॅन आनी सरकाराचे बी इतलेय सेविंग जातले। आनी आयज कितें आहा की हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमकां हे एक हॉस्पिटल हे आमचे गोंय राज्याचें एक स्वप्न आशिल्लें की देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां ते दिल्लें आसा। गोंयांत जावपी कॅन्सर सुपर स्पेशलिटी इस्पितळ पुराय यंत्रणेन सज्ज जातले। केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या येवजणेंतल्यान प्रोटॉन थेरपी मशीन बसोवपाक लागून आमी तयारी केल्या। प्रोटॉन थेरपीक लागून वेगळो विभाग आसतलो। ह्या विशींचेर तज्ञ दोतोर आनी प्रोटॉन थेरपी मशीन हाताळपी हांची नियुक्ती जातली। केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रोटॉन थेरपीक लागून यत्न करतले अशें भलायकी मंत्री स्कीम आसतली आनी पॉलिसी आसतली जे स्टेट आनी सेंटरान एकत्र येवन आमकां जर हांगा प्रोटॉन थेरपी चलोवपाक, कारण प्रोटॉन थेरपी फक्त मशीन घेवप नासता, त्या तरेचे क्वॉलिफायड पर्सनल आनी त्या तरेचे बरें शिक्षण घेतलेले लोक म्हणजे डॉक्टरेट आनी वेगळे तरेचे लोक जे चलोवंक शकता ते मशीन, पूण आमकां ते प्लॅनिंग करपाक जाय। ह्या हॉस्पिटलान प्रोटॉन थेरपी करीत एक प्रोटॉन थेरपी वील बी इंडिपेंडंट सेंटर ऑफ एक्सलन्स आनी हे सगळे गोष्टी करपाक म्हणून आमी आयज इन्स्पेक्शन करपाक आयले, कित्याक जे कितें आमी आयज
ह्या स्टेजीर आमी प्लॅन करतात तेच उबे येतले. ज्या तरेन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्हज्या फाटल्यान आसा ते हॉस्पिटल आमी उबे केल्ले आसा. थंय आयज आमी सेंटर ऑफ एक्सलन्स आयज गॅस्ट्रो आनी तेजे भायर PNRC, तेजे भायर पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब आनी प्लस आयज एंडोस्कोपिकली स्कल बेस सर्जरी ते सगळे आमी करता. हे गोंय राज्याक आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां हे सगळे करून दिल्ले आसा आनी तेंची विचारधारा लोकां कडेन पावपाक आनी लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरून लोकांक सेवा करपाक आमी हे सगळे गोष्टी आमी पावला. पणजी शहराक जोडपी मांडवी न्हंयचेर आशिल्ल्या पोरण्या पुलाच्या दुरुस्ती कामाक आयज सकाळच्यान सुरवात जाल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान कांय दीस पयलीं आदेश काडून ह्या कामाक बाबत म्हायती दिल्ली. ह्या पोरण्या मांडवी पुला वयल्यान दीस रात येरादारी सुरू आसता. येरादारी करप्या वाहनांक आनी नागरिकांची लेगीत गैरसोय जावंक जायना म्हूण भौशीक बांदकाम खात्यान योग्य ती खबरदारी घेतल्या. पोरण्या मांडवी पुलाची दुरुस्ती कामां करपाची गरज आशिल्ली ते खातीर खात्यान योग्य ती तजवीज करून आयच्यान दुरुस्ती कामाक कंत्राटदार आनी कामगार हांकां दवरल्यात. आयज सकाळी लोकांक येरादारी करतना त्रास जालो पण पुलिसांनी योग्य सुचोवणी करून येरादारी दुसऱ्या मांडवी पुला वयल्यान सुरू दवरली. लोकांक त्रास जावंक जायना म्हूण पुलीस खात्यान काम सुरू आशिल्ल्या मांडवी पुलाच्या रस्त्याचेर बॅरिकेड घालून खबरदारी घेतल्या. हे दुरुस्ती काम अजून 15 दीस चलतले अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या वतीन सांगलां. PWDन ओल्ड मांडवी ब्रिज रिपेर वर्का खातीर क्लोज केल्लो आसा. सो दरम्यान आमी मेन आमचे जे कितें जंक्शन्स आसा मॅनेज करपाक ट्राफीक पुलीस डिप्लॉय केल्लेले आसा आनी जे सगळे ट्राफीक जे पर्वरी सायडीन येता पळय ते न्यू मांडवी ब्रिजा वयल्यान किंवा अटल सेतू वयल्यान वयतले. एक आमचे एक मेन प्रॉब्लम नोटीस केला की जे मोटरिस्ट आसा ते लेन फॉलो करिना. ज्या जाग्याचेर 2 लेन रोड आसा त्या जाग्यार परत आनी एक तिसरी गाडी मदीं घुसता आनी त्या खातीर मागीर ट्राफीक स्लो जाता किंवा बाकीच्या गाडयांक ऑब्स्ट्रक्शन जाता. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा मोटरिस्टांक की तुमी प्रॉपर लेन फॉलो करची जेणे करून ट्राफीक स्मूथ वयतले आनी मातशें फास्ट वयतले. जर लेन फॉलो करूंक ना जाल्यार दुसऱ्या गाडयांक ऑब्स्ट्रक्शन जातलें आनी तेचेर मागीर जें काम 2 मिनटान सॉल्व जाता पळय ताका मागीर 10 मिनटां लागता. सो प्रत्येकान हेजी नोंद घेवची. भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी फोंडा GCIच्या जोड पालवान आयज बायलां खातीर छातीचो कॅन्सर तपासणी शिबीर घेतला. ही कार्यावळ फोंडेच्या सेंट मारिया हायस्कुलाच्या सभाघरांत जाली. ह्या भलायकी तपासणी शिबिरान 150 बायलांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. गोंयांत छातीच्या कॅन्सराची प्रकरणां वाडत आसात. बायलांनी लज नासतना तपासणी करून घेवप गरजेचें आसा, नाजाल्यार भलायकीचेर विपरीत परिणाम जावं येता. छातीच्या कॅन्सराची प्रकरणां उणी करपाक लागून भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट यत्न करता अशें ट्रस्टाचे मुखेली डॉ. केतन भाटीकार हांणी सांगलें. कॅन्सर कॅम्प जेन्ना आमी करता तेन्ना आमचो हेतू इतलोच आसता की कोणेच ताजेर लज दिसपाक जायना या भंय दिसपाक जायना. लज आनी भंय ही दोनूय अश्यो गजाली आसा. फियर एंड शाय म्हणटा ते की बाबा तातूंत दीस कॅन्सर ग्रोज. सो प्रिव्हेंशन इज बेटर देन क्युअर एंड प्रिकॉशन इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग एज पर द हेल्थ एक्सपर्ट्स. सो बेस्ट थिंग इज स्क्रीन युअर सेल्फ, अंडरस्टँड वॉट इज द बेस्ट थिंग. वर्साक 40 वर्साच्या महिलांनी एका वर्साक 2दा तरी स्क्रीन करचे आनी 29 ते 20 ते 40 वर्सां मध्ये एकदा केलें आसता. वर्साक एकदा मेमोग्राफी करचो, स्क्रीनिंग करून पळोवचें, सेल्फ एक्झामिनेशन आनी दोतोराक एक्झामिनेशन करून पळोवपाचें की बाबा खंय सरफेस हार्ड जाल्यार नॉट्स मेळटा जाल्यार पळोवपाचें. आनी ताच्या खातीर आमी स्क्रीनिंग कॅम्प घडोवन हाडला. आज बरें दिसता की एक बरो इनिशिएटीव सेंट मेरी स्कुलान घेतला की आपल्या स्वताच्या टिचरींका ताणें प्रोत्साहीत करून ह्या कॅम्पाक पार्टिसिपेट करपाक लायला. So that is a very good thing because you start from the seniors, then only the juniors and the parents follows you. आणि एक बरी गजाल घडली सेंट मेरी स्कुलातर्फे की तांच्यांनी एक लिंक केलें आनी ते लिंकान तांच्यांनी सगळ्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांक धाडले. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट कॅम्प or the last camp. This is a camp towards the beginning towards the cancer free society. भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी फोंडा GCI हांच्या फुडारपणा खाला बायलां खातीर आयोजीत केल्ल्या ह्या शिबिराचो लाव बायलांक जाला. बायलांनी छातीच्या कॅन्सराची तपासणी वेळार करूंक जाय अशें उलोवन डॉ. मारिया रॉड्रिगेज हांणी ट्रस्टाची आनी GCI फोंडेची तोखणाय केली. म्हाका दिसता एक्चुअली मोस्टली की कांय गांठ बीन तशें कांय ना आमकां, पूण हांगा येवनूच आमकां कळटा की कितें भितर आसा काय ना तें. Okay, so many of the people who have come forward and got themselves screened have been tested, and because of this and the increased number of cancer rate in Goa, so I would like everybody to come forward and get yourself screened. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हे झारखंड राज्यातल्या भेटेर गेल्यात.
ते 2 दिसांच्या भेटेर झारखंडांत आसात. तांणी रांचीत मेजरा वाठारांत आयोजीत केल्ल्या बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या समारोहांत मुखेली म्हूण वांटो घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना केंद्र सरकाराच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाका लागून आशिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाका उच्च शिक्षण क्षेत्रांत जोडपाचे यत्न केंद्र सरकाराचे आसात. विकसीत भारताक लागून विद्यार्थी युवक हांचो उत्साह आनी वचनबद्धता म्हत्वपूर्ण आसा. ताका लागून तरणाट्यांनी विकसीत भारताच्या निर्मिती खातीर योगदान दिवचें अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. As AI rapidly transforms economies, the Government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. DIT was indeed ahead of the curve as it introduced a BTech course in artificial intelligence and machine learning in 2023. The change brought about by AI and other technologies is also reflected in our languages. Till a few years ago, the word disruption, to take one example, meant something to be worried about. But now it has a positive connotation. A break or an interruption in the normal course is now something to be welcomed. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज जम्मूतल्या श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालयातल्या 10व्या दीक्षांत समारोह कार्यावळीन हजेरी लायली. ह्या वेळार विश्वविद्यालयाच्या वतीन उपराष्ट्रपती धनखड हांकां सन्मान चिन्ह दिवन व्हडा दबाज्यान स्वागत केलें. ह्या दीक्षांत कार्यावळीन तांणी मार्गदर्शन करतना भारताची तोखणाय केली. तुमी आयज सद्भावना आशिल्ल्या भारताचे वांटेकरी जावन आसात, हें तुमचें भाग्य आसा. भारत देशांत आशिल्ल्या तंत्रज्ञानाचो वापर पुराय क्षमतेन जायत आसा. भारत हें राष्ट्र मोग आनी सद्भावनेन भरिल्लो आसा अशें उपराष्ट्रपती धनखड हांणी सांगलें. I wholly disagree with people who thought Chandrayaan 2 was not a success. It was. But we believe in a mindset that success has to be 100% no. If you look into historical innovations, great creations, they are brick by brick on occasions. And therefore, I wish to convey to my young friends, you are seeing an India, Bharat, which is not a nation of potential. It's a nation fully exploiting its potential. A developed nation status is not our dream, it's our goal, a definitive goal. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज प्रयागराज वाठारांतल्या महाकुंभ मेळ्याक उपस्थिती लायली। ह्या मेळाव्यान पवित्र स्थान जाल्या उपरांत ओम बिर्ला हांणी खोस उक्तायली। प्रयागराज हांगा जाल्ले महाकुंभाचे नियोजन आनी वेवस्थापन हांचे बिर्ला हांणी कौतुक केलें। भारताची संस्कृती आनी परंपरा हाका लागून कुंभ मेळ्याक व्हड म्हत्व आसा। प्रयागराजान जाल्लो हो महाकुंभ भारतीय संस्कृतीचो आदर्श जावन गेला अशें मत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी व्यक्त केलें। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है,
जहाँ पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और माँ गंगा का किनारा है, जहाँ बरसों तक माँ कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये माँ कुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। प्रयागराज वाठाराचो महाकुंभ मेळावो भारतीय संस्कृतीचो भाग आसा। आयज ह्या मेळाव्याच्या माध्यमांतल्यान गंगेच्या पवित्र पात्रांत केल्लें स्नान आनी ताचो घडून आयिल्लो योग आपल्याक उर्बा दिवपी आसा। उत्तर प्रदेश प्रशासन आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांका लागून भाविकांक ताचो लाभ मेळिल्लो आसा अशें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हांणी सांगलें। अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। देशातलो सगळ्यात व्हड उत्सव म्हणून महाकुंभ मेळावो आसा। ह्या उत्सवाची तयारी आणि सुरक्षा हाका लागून उत्तर प्रदेश भाजप सरकाराची हांव तोखणाय करता। उत्तर प्रदेश सरकारान केल्ली महाकुंभ मेळाव्याची तयारी आणि व्यवस्था हाका लागून 50 कोटी भाविकांनी हाचो लाभ घेतला, ताची हांव तोखणाय करता अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। खूप बरी गजाल आसा। गोंयच्या बऱ्याचशा लोकांनी वेगवेगळ्या व्यवस्थापनाची केली। आज म्हजे बरोबर कॅबिनेट कमिटीची बाकीचे वरिष्ठ डेमोक्रेटिक आपली बी एक ट्रेनवर आपली त्या प्रयत्न करतात, बट आमची बरोबर जे सगळे लोक ते एक योग आसा महाकुंभाच्या या पवित्र स्थानात। दिल्लीतल्या भाजप मुख्यालयान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांच्या फुडारपणाखाला भाजप महासचिवांची बसका जातली। या बसकेन भाजपाचे देशभरातले संघटन आणि भाजप अध्यक्ष वेंचणुके चर्चा जातली। भाजपान देशातल्या अनेक राज्यांनी जैत मेळोवन फुडल्या कार्यावळीची आखणी केल्या। हे राज्यातले भाजप अध्यक्ष वेंचणुकेची प्रक्रिया सुरू आसा। त्याचबरोबर भाजपाचे संघटन आनीकूय मजबूत करपाक लागून देशातल्या महासचिवांक ह्या बसकेन आपयल्या। JP नड्डा हे महासचिवांक मार्गदर्शन करतले। दिल्लीन आम आदमी पक्षाक विधानसभा वेंचणुकेन जनतेन नाकारल्या उपरांत भाजपा एक हाती सत्ता मेळ्ळ्या। भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आता दिल्लीन भाजप सरकाराच्या सत्ता स्थापनेची तयारी नेटान केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकेंतल्यान भारतान आयल्या उपरांत 19 नाजाल्यार 20 फेब्रुवारी ह्या दिसा दिल्लीन भाजपाचे सरकार स्थापन जावपाची शक्यता आसा अशें भाजपाचे फुडारी मनजिंदर सिंग शिरसाट हांणी सांगलें। भाजपाचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री BL संतोष हांणी दिल्लीचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, वेंचणूक प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश संघटन मंत्री पवन राणा हांच्यो बसका घेतल्या। भाजप सत्ता स्थापनेक लागून राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह हांणी अनेक बसका घेतल्या। नड्डा हांणी दिल्लीतले हेर फुडाऱ्यांची स्वतंत्र आणि वेगवेगळ्यो बसका घेवन तांचे मत जाणून घेतला। केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हळ्यार CBI हांणी आयज दिल्ली आणि हरियाणा राज्यांत 11 जाग्यांचे छापे मारल्यात। सायबर गुन्यांव वाडत आशिल्ल्या कारणान CBIन ही कारवाय केल्या। ह्या छाप्यान 1 कोटी रुपया भांगराच्यो वस्तू, डिजिटल यंत्र, 1000 अमेरिकी डॉलर, 152 ग्रॅम विदेशी भांगर, शेकड्यांनी मोबायल ताब्यात घेतल्यात। सरकारी अधिकारी आशिल्ल्याचे बनाव करून सायबर गुन्यांवकारांनी क्रिप्टो फसवणूक केल्या। भारत आणि परदेशातल्या लोकांक सायबर गुन्यांवकारांनी फटयला अशें CBIच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें। श्रीनगर राज्याक लागून केंद्रीय अर्थसंकल्पान केल्ली तजवीज 2047च्या विकसित भारताचे सपन पुराय करतले। श्रीनगराक लागून केल्ली आर्थिक तजवीज ही सर्वसामान्याच्या हिताची आसा अशें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलें। श्रीनगर राज्याची उदरगत करतना शेतकार, बायलां, मध्यम वर्ग आणि नव्या तरणाट्यांक फायदो जावपी आसा म्हूण आर्थिक तरतूद केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशाची उदरगत जायत आसा अशें किरण रिजिजू हांणी सांगलें। हिंदुस्तान को 2047
2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना जरूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश इस बजट में किया गया है। इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्यो अडचणी वाडल्यात। केजरीवाल हांणी सत्तेर आसतना बांदिल्ल्या शीश महालाची चौकशी करची म्हूण केंद्रीय दक्षता आयोग म्हळ्यार CVC हांणी आदेश दिल्यात। केंद्रीय दक्षता आयोगाकडेन फाटल्या वर्सा ह्या शीश महालाच्या कामाची चौकशी जावची म्हूण भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी मागणी केल्ली। अरविंद केजरीवाल हांणी 8 एकर वाठारांत हो शीश महल उबारला। तेन्नाच्यान विरोधी फुडाऱ्यांनी आवाज केल्लो। आता केंद्रीय दक्षता खात्यान चौकशीचे आदेश दिल्ल्या कारणान अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाची चौकशी जावपाक जाय अशी मागणी भाजपाचे फुडारी मनजिंदर सिंग सिरसा हांणी केल्या। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। भारताच्या रूटेक स्मार्ट सेंटर म्हळ्यार RSP ह्या तांत्रिक केंद्राद्वारा देशातल्या ग्रामीण वाठाराच्या उदरगतीचे यत्न भारत सरकारा वतीन सुरू झाल्या। ह्या रूटेक स्मार्ट सेंटराद्वारा देशातल्या 12 टप्प्यांचेर ग्रामीण वाठारांत काम सुरू केलां। गांवगिऱ्या वाठाराच्या समस्यांचो सुटावो करपाक लागून सुरू केल्ले रूटेक स्मार्ट सेंटर मदत करतले। या टेक्नॉलॉजीचो वापर करून देशातल्या पुराय गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत जातली। 6 महिन्यां पयलीं रूटेक स्मार्ट सेंटर टेक्नॉलॉजी सुरू केल्या। भारत सरकाराचे वैज्ञानिक सल्लागार अजय कुमार सूद हांणी दिल्या। तो RSVC का कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो हमारी रूरल टेक्नोलॉजी रूरल के लिए है, हम ये चाहते हैं कि ये जो सारे विलेजेस हैं ये सशक्त बने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो हमने ये प्रोग्राम 6 महीने पहले शुरू किया था, ऑलरेडी इस समय 21 सेंटर्स में आ गया है, बन रहा है। और मंडोवा जो हम जहां हम हैं मंडोरा, ये एक हमारा मॉडल, इसको हम सेंटर बनाएंगे। इसमें 12 वर्टिकल्स हैं, उन सबको मिल के, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर सर्विसेज देख लीजिए, फिनटेक देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, और जो भी कैसे लाइवलीहुड को हम बढ़ाएं आगे, तो इन सबको मिला के बनाया है। खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं। बढ़ता तापमान और पानी की सतह गिरती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। इसका विकल्प क्या है? धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे DD नेशनल पर, और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा।
सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। विसोपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी बेंगलोर हांगा एका कार्यावळीन हजेरी लायली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थसंकल्पान केल्ली तरतूद बेंगलोर कर्नाटक राज्याक उदरगतीची जातली। फाटल्या 10 वर्सां नव्यान विश्वविद्यालय IIT, IIM पुराय केल्या। जनधन, उज्ज्वला, नलजल येवजणेचो लाभ देशांतल्या लोकांक मेळ्ळा अशें सांगून लोकांची जीण सुधारल्या अशें वैष्णव हांणी अर्थसंकल्पाबाबत खोस उक्तायली। lot of changes have happened in the low income families. You have seen program after program, starting with Jan Dhan, then Ujjwala, getting the gas connections, getting water connection, getting free food. All those programs have made a big change in the lives of the people. In the lives of middle class, there is a lot of change because of the infrastructure projects, metro everywhere, new airports, new universities, 390 universities constructed, built in the last 10 years, new IITs, new IIMs, that basically helps the middle class. The major demand which was coming from the middle class families was about the tax rate. So, as you are all aware, a major decision was taken in this budget that there will be no tax for middle class families up to 12 lakh annual income. Total investments of railway projects in Karnataka 51,479 crore. The stations which are getting rebuilt, completely rebuilt under the Amrit station program, 61 stations are getting rebuilt in Karnataka. Since 2014, we have constructed more railway tracks in Karnataka. आता पळयाचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 32.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.6 सेल्सियस नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो। आदले आमदार लव मामलेदार हांकां बेळगांवतल्या खडे बाजारांत आयले मरण। रिक्षा चालकान केल्ल्या मारहाणेक लागून गेलो जीव। पुलिसांनी केला गुन्यांव नोंद। गोंयांत जावपी पहिल्या कॅन्सर सुपर स्पेशलिटी इस्पितळाच्या कामाची भलायकी मंत्र्यांनी केली पळोवणी। मे 2026 वर्सा मेरेन पुराय जातले कॅन्सर सुपर स्पेशलिटी इस्पितळाचे काम। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी घेतलो झारखंडातल्या समारोहांत वांटो। बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीन केलें मार्गदर्शन। जम्मूतल्या माता वैष्णव देवी विश्वविद्यालयान दीक्षांत समारोहांत उपराष्ट्रपती धनखड हांणी लायली हजेरी। भारत हो सद्भावनेन भरिल्लो आसा देश अशी केली तोखणाय। भाजपान केल्ल्या दिल्लीन सरकार स्थापनेची तयारी केल्या नेटान। 19 ना जाल्यार 20 फेब्रुवारीक जातले भाजप सरकाराचे सत्ता स्थापन। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळ लेगीत पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपार वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।